दुसऱ्याच्या जिवितांत परवानशाचें खीण जाता. आयज जेन्ना हो संतोशाचो आयतार पाळून क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता, शिक्षणाच्या वावरूंतल्यान जेजूक साक्षी दितोल्यान समेस्ताचे खातीर मागुया आनी आमी आमचे जिणेंत दुसऱ्यांक बरवानशाचे आनी संतोशाचे दूत जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत करपा मागुया. म्हजे भय मानो सुरवातीच्या उतरां आमी आयकलां आयज संतोशाचो आयतार. देव आमकां सण एकल्याक 2 दिसाक हो संतोश खुशालकाय फाव कोत्ता. तरीच देवाची खुशालकाय संतोश आमी घेवन दुसऱ्याच्या जिवितांत बरवसा हाडटली, संतोश हाडटली. बाबा पयना सांग ही तिसरी वात गुलाबी कलराची रंगाची आमी पेटयता तेन्ना हीच कृपा हेच बळ आमकां मागुया. आनी बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. कोणा लागीं बुकलेट आसा जाल्यार पेज नंबर 3 उक्ती गोची पेज नंबर 3 आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच अखबार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. थोडोसो वेगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा, सोमिया जेजूच्या जल्माचे परबेक विस्वासीपणी उतरेकून रावतले पोरचेक तूं पळयताय. येद्या वर्त्या सोडवणेच्या संतोशाक पावूंक आनी तो सदांच दोबाचीक आराधनान तशेंच उल्हासाच्या उमाळ्यांनी समरभोग आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोब्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. इजयास प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप.
ओरोणें आनी सुकलोली जमीन खुशाल जावन पाड जमीन संतोसून आनी फुलून कोमला भाशेन तिका फुलां फुलून ती संतोस बरीत जावन आनी आनंदान बरोवन गितां गावन तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा कार्मेलाच्यो आनी शारोनाच्यो प्रताप सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली देवाचो प्रताप ती देखतली तोकलोले हात गोट कोरात तीर कोरात कोडकोटोली दोंपरान बीफ कुऱ्या काळजांक मोणांत धीर घेयात भिवू नाकात हो पळय तुमचो देव येतात सूत घेवंक तो येतात देवाचे फारीकपण पावता तुमकां सोडून तो येता तेन्ना कुड्याचे दोळे उगडटले बेऱ्याचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंडे उडटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतले संतोशाचे उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली तांच्या मुखाला मोलार सोदांकाळ खुशालकाय रोसरोसतली संतोष आनी खुशालकाय ती भोगतली दूख आनी रुडो नाच जातली सर्वेस्पराचे उतर देवाचे व्हड उपकार आमची सोडवण करूंक घे सर्वेस्परा हे स्तोत्र आमी हे पुरी गावया आमची सोडवण करूंक घे सर्वेस्परा आनीक फावटी गावया आमची सोडवण करूंक घे सर्वेस्परा सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमालो भोगतोल्या खातीर तो नीत करता भुकेल्यांक तो गिरास दिता कोयद्यानाच्यो सांखली सर्वेस्पर तोडून उडयता जबाब आमची सोडवण करूंक घे सर्वेस्परा सर्वेस्पर कुड्याचे दोळे उगडटा बागोवलोल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर अपुरबाय करता जबाब आमची सोडवण करूंक घे सर्वेस्परा अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक तो सांबाळटा पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता सियोना जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक जबाब आमची सोडवण करूंक घे सर्वेस्परा
भागिवंत जाकोबाच्या चिटवेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, सोमी हे पोरयान सोंसणीकाय घेयात. एक शेत कामती पावसा वेळार हो उरशां पडून जमनीची उपटून जाय पोरयान कितली सोंसणीकायेन आशोवन रावतात तें पळयात. तशेंच तुमी सोंसणीकायेची जायात आनी तीन बोरवाशान रावात, कित्याक सोमी येवचो जालो. तुमची नीट जायना जावन भावा भयणीनो, एकामेकाचेर शीण करूं नाकात. हो पडे नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्याचेर पावला. भावा भयणीनो, सर्वेस्पराचें नांवान उलयात, त्या प्रवोद्यान तुमचो नमुनो कसो घेयात. ताका खूब कोश्ट धोड सोंसचे पडटले. देवाचें उतर, देवाचें उदकार. सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B10 पान 27 B10 पेज 27 दुसरो श्लोक आमी गायतले. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy muris noi zulia vorbi, ja zoga dziwo asa. Neva donat leutor, giu posto, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सर्विसपोर तुमची सवय आसो. मातया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताच्या कोरण्याची खबर बोणकोणीत आयकून जुवावान आपल्या शिसांक तांचेशी अशें विचारूंक धाडलें, येवचो आसा तो तूंच तो, वा आमी दुसऱ्याची वाट पळोवची. जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आयकलां आनी देखलां तें वचून जुवावांक सांगात. कुड्डी पळयतात, तोटी चलतात, खोडकारां नितळ जातात, बेरे आयकतात, मेल्लीं जिवीं जातात, गोरिबांक शुभ वर्तमान परकट जाता. आनी म्हजे विशीं जाचो भावाट हालो ना तो मनीस भागी. ते निरोपी थंयसरले वेताना जुवावां विशीं जेजू पोरचेक म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण पळोवंक अरोण्यांत गेल्यात? वाऱ्यान हालता तसली एक भेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्यात? नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसलोलो मनीस? ना, नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसतात तीं राजवाड्यांनी रावतात. तर तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्यात? एका प्रवाद्याक? होय, आनीक तो प्रवाद्या वन व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुडें तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलेलें आसा तो होच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, बायलांक जल्मल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर स्नानदातार जुवां परस व्हड दुसरो कोण उपसूंक ना. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत सगल्या परस ल्हान तो ताचे वन व्हड. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बीन मानो, आयज नातालाचो तिसरो आयतार आनी आयज तिसरी वात आमी पेटयला. गुलाबी रंगाची रोज काल्लम. आनीक आयचो आयतार संतोसाचो आयतार म्हणटा. आनीक म्हजे बीन मानो, हो संतोस
ही कुशालकाय देव आमकां दिता आनी केन्ना दिता. दर दिसाक हो देवाचो संतोष, ही देवाची कुशालकाय आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आसा. पूण एक एक पावटी कितें घडटा, आमचें धान मन खंयसर वेता. आमचें धान मन एक एक पावटी आमच्या अस्कोतायेचेर वेतात. आमचें धान मन एक एक पावटी आमचे लागीं जें कितें ना ताचेर वेता. आनी आमचें धान मन एक एक पावटी फातकाचेर वेता. आनी हांगासर मजबूर मानू जो देव आमकां दर दिसाक कसलेय परिस्थितीन जो संतोष कुशालकाय आमकां दिता, ती आमी अनुभवूंक आनी ती आमी जिवंक पावनात. एक फिरगोजेंत हांव आसलो आनी हांवें म्हणलेलें तरणाट्यांक हांव भेट दितलो. आनीक सांजेच्या वेळार भेट दिवंक गेलो तेन्ना एका कुटुंबांत भितर सरलो. भितर सोदता थंयच आसा. आवय उठली आनी आवयचें एक व्हडलें लिस्ट आसलें. कसलें लिस्ट? कसलें लिस्ट? कंप्लेन करपाचें लिस्ट. कंप्लेन करपाचें लिस्ट. सांगत आसा तो अशें करतात, तें तशें करतात, तीं अशें आयकनात, तशें आयकनात. चालूच आसा. जाय तो वेळ आयकलो आनी आयकलें म्हणटच मागीर सगळें उलयलें आनी हांवें म्हणलें कांयच बरें ना. तस नथींग गूड. भुरगीं कांयच करिनात, घरकार कांयच करिना आनी तूं कांयच करिनाय बरें. तूं कांयच बरें करिनाय. आनी मागीर जाय तो उलयलो, जालें. दुसऱ्या घरांत गेलो. दुसऱ्या घरांत भितर सोदता थंयच आसा. कितें आसलें? तेचें लिस्ट आसलें. पूण कसलें? वायट न्हय. इट्स नॉट गूड, बॅड न्हय. बरें तें सांगताली, बरें तें उलयताली. मागीर हांवें तिकाय प्रश्न केलो, तूं सगळें बरें सांगताय म्हाका, एवरीथींग इज गूड सगळें? ना म्हणूंक लागली ती. फादर जोडटा, सगळ्यांच्या कुटुंबांत वयर सकयल जाता न्हू, जिवितांत वयर सकयल जातात. भुरगे एके पावटी आयकतात, भुरगे आयकनात, आमचे लागीं चुकी घडटात. पूण तें सांगून कितें करपाचें? आमी तें दर दिसाक जिवंकूच जाय. तसलें मन आनी तसलें काळीज तरी घेवन रावलीं जाल्यार जी कुशालकाय, जें बरेंपण आमच्या जिवितांत आसा तें आमी कशें अनुभवूंक आनीक जिवंक पावतले. म्हजे बरें मानू वेगवेगळे तरेचे कितें स्वभाव आनीक वेगवेगळे तरेचें वागप. तो कितें सांगूंक सोदता, आमच्या न्हू जण एकल्याच्या जिवितांत देव आमकां संतोश दिता, कुशालकाय दिता, जाल्यार तें आमचें धरलेलें आसा. कशे तरेन आमी जियोवपाचें, कशे तरेन हो देवाचो संदेश, ही कुशालकाय, संतोष आमच्या जिवितांत घेवन आमी आमच्याच कुटुंबांत आनी दुसऱ्या सभे आमी वाटपाचो. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर कितें घडलेलें? थंयसर इस्रायल परजेचेर दुस्मानांनी आसियेच्या राजान तांचें आक्रमण करून तांकां एक्झायल केल्लीं, निर्वाशीक केल्लीं आनी सगळें तांचें काबार जाल्लें. तांच्या जिवितांत दूख आयलोलें, निराशीपण आयलोलें, देवाचेर देखून भावार्थ तांचो आसलोलो. आनी हें देवाक लागून घडूंक ना, वा देवान तांचेर हें वायट धाडूंक ना, पूण तांच्याच वायट कर्तुबाक लागून, तांच्याच वायट जिविताक लागून देवाक ती विस्वासी नासली, कुड्या देवाक ती बसताली आनी देखूनच हें तांच्या जिवितांत वायट आनी कोश्ट आनी दूख. पूण मजबूर मानू आयज इसायास प्रवादी तांकां एक भरवोसो दिता त्या काळाच्या इस्रायल परचेक. आनी तो म्हणटा, देवान तुमकां सांडूंक नात, देव तुमच्या बराबर आसा, तुमच्या जिवितांत तो संतोष येतलो, कुशालकाय येतली, बरेंपण येतलें. आनी तोच देव तुमकां तुमच्या जिवितांत हें बरेंपण हाडून तुमकां वयर काडटलो, आपल्या आशिर्वादान भरतलो. सो थंयसर कितें आसा? देर इज सफरींग, बट इन दॅट सफरींग थिंगा कितें आसा? संतोष आसा, देव आसा, देवाचें बरेंपण आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी नदर मारता तेन्ना भाग्यो जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. थंयसर कितें घडलेलें? थंयसर परजेच्या जिवितांत एक भिरांत उत्पन्न जाल्ली. आनी भिरांत कसली? की काळ पावलो, सरवंडार येता, देर इज एंड जाता, सगळें कबार जाता, सोंपाडटा. आनीक फुडाराक आमचें कितें जातलें ही भिरांत तांकां आसली. आनी हे भिरांतीन जियेता तेन्ना जे संबंद तांचे एकामेका सोबीं आसले, जे मोगान एकवटान सांगातान जिवंक जे आसले, ते संबंद तांचे
हुस्कोच जाल्ले, हुस्के कोती चड जाल्ल्यो तांची, भिरांत काळजां तांची वाडलेली. आनी एके फावटी मजबूरी मानून आमचे जिवितांत अशेंच घडटा. हुस्के कोती आमचे चड, नाका जाल्ले हुस्केच कोती, नाका जाल्ले आमचे जिवितांत आवडे, नाका जाल्ली आमचे जिवितांत भिरांत. आनी हुस्के कोती भिरांत आसा तेन्ना जो देव सर्वेस्पर देव आमकां खुशालकाय दिता, बरेपण फाव कोत्ता, ती आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक आनी जिवंक पावना. दुसऱ्या वाचपांत तांकां कितें भाशेन एक भरवोसो मेवता की सर्वेस्पर देव येता आनी कितें करूंक येता. जेजू येता न्हय कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक, पूण आमकां आपलो मोग अनुभवूंक दिवंक, आमकां बोगसणे दिवंक, आमच्या जिवितांत जें वायट घडलां तें सगलें वायट बरें करूंक, सारकें करूंक आनी आपणा सांगाताक सर्गेच्या राज्यांत चांचणीक जिवितांत भितर व्हरूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. शुभ वर्तमानांत जुआंव बावतीस एक व्हड प्रवादी, पूण ताका आतां दवरला कुसर घातला, बोणकोणींत घातला. आनी तो बोणकोणींत आसा तेन्ना ताची कूड थंयसर आसा, पूण काळीज आनी मन शांत आसा. आनी काळीज आनी मन शांत आसून तो कितें करता, प्रश्न करता तो. आनी तो पळयता आनी तो आयकोताय बी की जेजू थंयसर भायर जायते मिलाग्री करता. आनी तो आपल्या शिसांक धाडटा, जो येवचो आसा तो तूंच वा आमी आनी कोणाक रावचें. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, ताका व्हड थियोलॉजी सांगना, व्हड व्हड वस्तू सांगना, पूण तें जें कितें घडटा तें वचून ताका सांग म्हणटा. आनी तो कितें म्हणटा, कोडकार नितळ जातात, बेरी आयकोतात, मेल्लीं जिवी जातात, गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. हें वचून जुवावांक तो सांग म्हणटा. म्हजे भयण मानू, आमच्या जिवितांत जर तर संतोश आनी खुशालकाय देव आमकां फाव करता, ती आमी जियेतल्यो आनी दुसऱ्याक आमी वांटलेल्यो जाल्यार वी हॅव टू ऑलवेज शेअर द गूड थिंग्स. जे आमच्या जिवितांत बरें घडटा ती आमी परगटूंक जाय, ती आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. एक एक फावटी हांव म्हणटा ते भाशेन आमचें फक्त मन आमच्या अस्कोतायेचेर जें आमचें कितें वायट घडटा ताचेर वेता, पूण दर दिसाक आमच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो वस्तू घडटा. दर दिसाक आमच्या कुटुंबांत आमचीं भुरगीं जावं आमची आवय बापूय जावं घोव बायलां एकामेका सोबे जायतें बरें करतात. पूण एके फावटी मातशें चूक घडली म्हणटच कितें घडटा, ताचेर आमचें मन वेता आनी मागीर आमचीं भावनां आसा ती मागीर नॅगेटीव जातात. पूण म्हजे भयण मानू, दर दिसाक हें बरेंपण. सो वी हॅव टू ऑलवेज शेअर द गूड थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन आवर लायफ. आनी म्हणटली गूड थिंग्स खूंय आसात फादर, खूंय घडटा तूं. दर दिसाक तरी आमच्या जिवितांत नियाळ केलो जाल्यार एक ना एक बरी कोरणी, एक ना एक बरी वोस आमच्या जिवितांत घडटलीच. आनी कित्याक पासत, कित्याक देव आमचे मदीं आसा. देव आमकां सांडिना, देव आमकां बोळान बोत्ता, देव आमकां आपली कृपा दिता. आजून पासून पळयात, आमच्या जिवितांत जर कळ्ळें जाल्यार जायते कोश्ट आसात, पूण देवान आमकां सांडिनात, सांडूंक नात. आमच्या जिवितांत बरेंपण आयलां. पिडा आयली तेन्ना आजून पासून मिलाग्री घडटात, आमकां पेकोवणी मेवता. आमकां जर जेन्ना कितें आमी देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमकां हें फावो करता. सो म्हजे भयण मानू, देवाचें आसणें दर दिसाक आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आसा, आमचें बरोबर आसा, तें आमी अनुभवूंक गरजेचें. आनी जें बरें आमच्या जिवितांत घडटा, जो संतोश, जो खुशालकाय आमच्या जिवितांत आसा, तो आमी अनुभवया. आनी हो संतोश, हीच खुशालकाय आमी दुसऱ्या सोबे वांटुया. आनी जाता तितल्यो बऱ्यो कोरण्यो आमी दुसऱ्या सोबे आदारूंक वावरया. कित्याक जी जी एक ल्हान वोस तूं दुसऱ्या सोबे कोत्ताय तेन्ना आमकां कितें भोगताय, ही खुशालकाय आमकां फाव जाता. आनी जितली आमची खुशालकाय आमी दुसऱ्या सोबे वांटटल्यो तेन्ना कितें जातली, ही आमची खुशालकाय दुपेट जातली. सो देखून म्हजे भयण मानू, आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत संतोशूय आसा, दूख आसा, निराशेपण आसा. सो जितलो हांव दुसऱ्याकूय हांव आयकून घेतलो, दुसऱ्याकूय हांव समजून घेतलो, तेन्ना दुसऱ्याच्या जिवितांत जो संतोश आसा, जी खुशालकाय आसा, जें बरेंपण आसा, तांकां वळखून घेवंक आनी खुशालकायेन आनी संतोशान तांचें जिवीत जिवंक हांव आदार दिवंक पावतलो.
तर म्हाजी भयण मानू आयज तेच भाशेन आमी सगल्यांनी संतोशी आनी खुशाल साव करचेचें कित्याक आमचो सोरवंडार येता न्हय आमकां कास लावंक वो न्हय आमच्या जिवितांत वायट हाडूंक पूण आमचो सोरवंडार येता सगळे तरेचे वायट आमच्या जिवितांतले पयस करूंक खुशालकायेन जिवंक आनीक ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत अनुभवंक तोरीच करपा हेंच बळ आमकां सणेकल्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. सगळीं बी रावया. बुकलेट कोणा लागीं आसा जाल्यार पेज नंबर 9 ओपन उक्ती करची पेज नंबर 9. सोत मानता देवा सोर पोदवेदार बापा सरकार आनी पिडीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सामावलो अकवार मरितांय सोलमलो पोसल्या ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुसाद सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनः जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बाप्पाच्या उजव्याक बसला तुय त्या जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे बगसणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांक मेकलेपणाचो आनी संतोशाचो प्रचार करून पवित्र सभेचें जिवीत बरवशान भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूळ कर. राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या हिता खातीर वावरून बेड भावाची दुर्गा मोडून पोरजेक खऱ्या संतोशाचे वाटेन चलोव म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूळ कर. शिक्षण प्रेक्षितायेन वावर कोत्तोल्या सोमेस्तांक देव अनुभव मेळूंक आनी होच देव अनुभव दुसऱ्यांक तांणी दिवंक बरवशांचे गोवाय जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूळ कर. शिक्षणाचो वावर कोत्ताना जायत्या आडकोळींक फुडो करचो पडटा. देवाचेर विस्वास दवरून बरवशान पावल मारून संवसाराक जेजू संतोश फंकारूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूळ कर. तो मोगळ बापा तुजे पवित्र सभेची कोतकोतीत मागणी आयकून घे. तुवेचे आवडे आमच्या काळजांत घालय तो तूंच ते शांती पावय. हे आमी परातून मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. भेटोवन एक आमी गायन गावया C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना आमची सगळी गोडी दुकां
आमचे आवडे आमची काळजा येशू काजले तूं धांवूया तुझे बेटे बोरी सोबे सौगावी उड्याचे कुडके तोशे जाऊ सोऱ्याचे देबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बोरी सोबे सौगावी उड्याचे कुडके तोशे जाऊ सोऱ्याचे देबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बाप्पाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. आपले बलिदान आपल्या मनांत वयले आमच्या नक्की पोई शुभेच्छा दवा सर्वेस कोण मारून घेऊ सर्वेस्पर आमचे भक्तीचें बलिदान पावते परी तुका भेटयलोलें आसा तें पवित्र गुटांत सोपून करूंक आनी तुजी सोडवण आमचे ताई अगणीत पदवेन शेवटाक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेज नंबर 14. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीर वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळ्या सोदताय आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ले उसोन पूण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. अशें धीर धरून आमी ओत्रेकतांव तें भासायलोलें देणें तो दुसरे फावटी वैभव येतलो तेन्ना सगलें उक्तें जातलें आनी आमकां बेगूंक मेळटलें. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolvaraco sorvis mordu, sorgali sosarvola, tucia vojvova, u sorgi, tuka sor, sorvis moraci nami, eta taka sor. O sorrido सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूं सोक केल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनीक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गुट सोम्या आमी उडो काका आमी हे काशीतले पियेता तितले पवित्र
सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उकड्यासाक आमी तुका जिवितात चवडो आनी सर्वांची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावक केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या बागेत बापा आनीक फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपण कर. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो तांकवार मारे देवाचे मायज सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुजे वाज सा मिंगेल सा फ्रांसीस शावेल आनी सोर खाली तुका मानुल्यात ते सगल्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. सो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हाज्या भयमानो संतोश खुशालकाय दर दिसाक आमच्या जिवितांत आसा. आमच्या जिविताची परिस्थिती कसली जावं देव आमच्या बरोबर आसा. देव आमकां बळान बोत्ता, देव आमकां आपली कृपा दिता आनी खुशालकाय संतोश दिता. फक्त आमी कितें करूंक जाय जें आमच्या जिवितांत बरें घडटा दॅट वी नीड टू एप्रिशिएट, दॅट वी नीड टू एक्नॉलेज आनी देवाक सुद्दां दिनवाशी आनीक खालती रावंक गरजेचें. कित्याक दर दिसाक कसलीय परिस्थिती ती जावं म्हज्या जिवितांत कसलें ना कसलें बरेंपण घडटा, कसली ना कसली मिलार घडटा. तर हीच खुशालकाय देव आमकां दिता ती दर दिसाक जिवंक आनी दुसऱ्या सवे वांटूंक जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सोनेकल्या मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवाक पुराय जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्या बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदाक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवटी पोतरी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसकार आनी जे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक थोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया. D24 काडीच मोचें तूक अंतरेकता पान 60. D24 पेज 60. Carismo ce tu potrebbe Gesù je kazan moća Carismo ce tu potrebbe Gesù je kazan moća Așa tu ca și प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमी तुजी काकृत मागता.
हे देवीक पासून आमच्या पातकांतली आमकां निवारून येवची आसात ते परबेक आमकां तयार करूं. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बसूया. हाचे मिसाची मांडावळ केल्या तांकां आमी काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 78,680 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 9,030 रुपीज. तुमकां सगल्यांक काल सांगता देव बरें करूं. आयज आमची SSVP संस्थेची वांगडी भायर उबी आसतली तांकां तुमी आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. आयज सेंट मायकल विमन्स सेल तालिगांव स्पेशल टॉक घडोवन हाडटा. विशय आसा इन हर स्टेप्स वॉकिंग एडवंट विथ मॅरी. आनी हें टॉक जालें म्हणटच कितें तरी वस्तू ती करूंक शिकयतल्यो वस्तोऱ्या. सो सुरू जातलें सांजेर 4 वाजता. सगल्या वस्तोऱ्यांनी हातूंत वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. डिसेंबराचे 16 सेंट एंटनी कॉपेलांत मिसाचें बलिदान सकाळीं 6:30 वाजता जातलें. मनान दवरचें सांजचें जातालें तें सांजचें जावचें ना कित्याक त्या दिसाक डिनरी वायज क्रिसमस सेलेब्रेशन आसा आमकां यादनिका शहरां भितर गोंयचेंत. थंयसर सांजचें आमी बेतल्या मागीर आमकां कुमसारां आसतली आनी मागण्याची रीत आसतली आनी थोडो वेळ आमी सांगाताक थंयसर सारतल्यो. सो ताका लागून हें मिसाचें बलिदान सकाळीं जातलें 16 7:30 वाजता. डिसेंबराचे 17 बुधवारा दीस कुमसारां आसतलीं सांजेर 5 ते 7 वाजता. भायले 2 यादनीक आसतले, पादुगार आसतलो आनी एक हांव आसतलो. सो वेळार तुमी येवचें. बरें कुमसार सावन योत्मीक तयारी आमी करची. चडशीं जाणांक म्हणटात मागीर केन्ना जावपाचें चड लूट केन्ना आसता कुमसाराक लेंटाक. आतांय देखून जावंक गरजेचें नातालांचे काळे देखून परबेक. ओके सो बरें कुमसार जावया. तो मागीर पादगार जावं ना पातकूर जावं. हय तो पादगार आसा ते कोसून ते बरें कुमसार जावपाचें आनी पातकुरा बरें ना असलें कांयच ना. आमी तुमचेच आनीक आमी आयकना देव तुमची पातकां आयकता आनी देव तुमकां बक्षिता. सो तसलें मन बी घेवं जायनाकात. बरें कुमसार जावया आनी योत्मीक तयारी आमची बरे भाशेन करूं आमी वावरुया. डिसेंबराचे 19 शुक्रारा दीस आमचे पॅरीश यूथ सेरेनिटींग कोत्तेल्या सांजेर 6 वाजता. आमी वाड्या वाड्यांनी येवंक सोदता पळयता. आयज तांची आतां मीस जाल्या उपरांत जमात आसतली डिस्कशन कोत्तेल्या आनी मागीर तुमकां आमी उपरांत गमयतले. आमच्या पावलांक उजवाड दिसपट्टी वाचपां आनी नियाळाक डायरी विक्रेक आसा. विक्रेचें मोल 200 रुपया. ह्यो वर्साच्यो आसा पिलास संस्था ही डायरी काडटा. तुमी घेवन आदार दिवचो आनी तुमकां आदार जातलो तुमचे घरांत. तशें आमचो जिविताचो प्रकाश आसा होवूय गरजेचो जावन आसा. आमी तो सदांच वापरताल्यो. 2 म्हयन्यांनी येता तो सोडिनाकात. तो फायद्याचो जाता. तो तेसाचे मागणे कुत्ता तेन्ना एक नियाळाक. फुडल्या आयताराक इगोर्जे भायर नातालांचो कुसवार विक्रेक आसतलो. तुमी घेवन आदार दिवचो. नातालाचे परबेचो सेवादोर मिडनायट मास राती 11 वाजता सुरू जातलो. पयली लागशिल्ली तयारी आसतली. देव संदेशकारां आमकां आदार दितली. उपरांत 11:30 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक व्हडलें बाटबान 6:30 वाजता. पॅरीश यूथ 8 वाजता. कॅटेगिस 9:15 वाजता. व्हडलें बाट 2 5:30 वाजता. ऑक्झिलियम आमचे सिस्टर्स आसात तांची स्कूल आसा. ऑक्झिलियम प्रायमरी स्कूल कोळीत करूंक लायला. द फॉर्म्स फॉर द न्यू एडमिशन टू नर्सरी ज्युनियर KG senior KG and classes 1 to 8 will be issued in the school office from Monday 15 December 2025 onwards. Timing 9 AM to 11 AM. भुरग्यांक तुमी घालूंक सोदता जाल्यार ह्या दिसांनी तुमी वचून फॉर्म घेवचे. म्हजे भयण मानू ह्या दिसांनी जायतो वावर आमचे फिरगोचेचो जाता आनी जाणां जिच्या जल्माची परब लागीं पावता. तरणाटी गोठो कोत्तात. देव संदेशकारां आपल्या वावरांत बिजी आसात. सो सगळीं बिजी आसात. तर तुमी तरी कसलोय आदार दिवंक सोदतात जाल्यार ऑफिसांत येवन दिवचे नाजाल्यार पातिगाराक तुमी मेवचे. आदीस फुडें तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया.
सुरबिस्पर तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. असोर पुतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामगेलीक सामगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोनकी दिव म्हूण आमी कांतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबराच्या कुवरा देवाचे पोतवेन सोयताना आनी सोगल्या कोट्या आत्म्यान हेमपणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जल्पतात. आमीन. एकूच एनाउन्समेंट आसा. जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक आमी कम्युनियो घेवन येतल्यो 20 तारखेर सोनवारा दीस सकाळचे माशेताले केरन युजिन्यो मुलातीन आनीक नायराले मोरोड. आनीक 22 तारखेर सोमार पडटा त्या दिसाक नागाळी पाद्रीबाट मार्टिन्स व्हडलेंबाट 1, 2 आनी 3 आनी कार्दोस 2. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. G7 ओपोडे तो येता पान शेमोर. G7 पेज 100.